जपान देशांत कसली फुटलेली वस्तू जोडपाची एक बेस बरी देखदिणी कला आसा। हे कलेंत कसली फुटलेली वस्तू वा ते वस्तूची चिरी भांगारान भरून ते वस्तूची सोबीतकाय वा वालोर वाडयतात। तशेंच आमचे भाशेंत दोन उतरां, दोन विधानां वा दोन वाक्यां जोडपाक ह्या भांगरा भशेन कांय उतरांचो उपेग करतात। असल्या उतराक आमी कोंकणी भाशेन जोड अव्यय अशें म्हणटात। तर भुरग्यांनो, आयज आमी जोड अव्यया विशीं खोलायेन म्हायती मेळोवया। सुरवेक कांय देखी पळोवया। तूं शिवराक जेवण जेव वा मांस नुस्तें खा, तुका तितलेच पयशे फारीक करचे पडटले। ह्या वयल्या वाक्यांत दोन विधानां जोडपी अव्यय वा उतर खंयचें? हय, वा हें उतर दोन पर्यायवाची विधानां जोडपाक वापरलां। देखून वा हें उतर जोड अव्यय। तूं सलीमाक वा रहिमाक विचार, तुका एकूच जाप मेळटली। हांगा वा हें उतर सलीम आनी रहीम ह्या दोन पर्यायी नामांक जोडटा। तूं बाजारांत वचून तांदूळ हाड वा पसऱ्यार वचून तांदूळ हाड, तुका तेच तांदूळ मेळटले। ह्या वाक्यांत वा हें उतर दोन ल्हान वाक्यांक जोडटा। देखून वा हें आमी दोन पर्यायवाची शब्द विधानां वा वाक्य जोडपाक वापरतात तें जोड अव्यय। दुसरी देख, आनी हें उतर एकेच तरेचे विचार वा माहिती जोडपाक वापरतात। देखीक आयज काल नाल्ल आनी आडसारां म्हारग जाल्यांत। ती थंय गेली आनी भुरग्यांक घेवन आयली। आवयन शेतान मिरसांगो आनी भाजी लायल्या। तिसरी देख, पूण हें उतर दोन उरफाटे विचार एकठांय जोडपाक वापरतात। देखीक ताणें ताका फसोवपाचो भरपूर प्रयत्न केलो, पूण तो फसलो ना। आवयन ताका खूब समजायलें, पूण तें आवयचें सांगणें आयकपाक तयार नासलें। ती पडली, पूण तिका मार लागलो ना। चवथी देख, कित्याक तर हीं उतरां कारण स्पश्ट करपाक वापरतात। देखीक म्हाका बस चुकली, कित्याक तर म्हाका उठपाक कळाव जाल्लो। ताणें परिक्षेंत बरे गूण मेळयले, कित्याक तर ताणें रात दीस अभ्यास केल्लो। पांचवी देख, म्हण हें उतर कारण स्पश्ट करपाक वापरतात। देखीक म्हाका उठपाक कळाव जाल्लो म्हण बस चुकली। ताणें रात दीस अभ्यास केल्लो म्हण ताका परिक्षेंत बरे गूण मेळ्ळे। भुरग्यांनो, ह्या देखींच्या आदारान
तुमकां जोड अव्यया विशीं फावो ती म्हायती मेळ्ळी म्हण आस्त बाळगिता. हो तुमचे खातीर घरपाठ. सकयल कौसांत कांय जोड अव्ययां दिल्लीं आसात. ह्या जोड अव्ययांचो फावो तो उपेग करून सकयल दिल्लीं वाक्यां परतून बरयात. एक देख तुमचे खातीर दिल्ली आसा.